1784 वर्ष कोंकणी क्रिस्तावांच्या तशेंच आमा सर्वांच्या मतींत अजून जिव्याचे एक कराण घडीत. टिप्पू सुलतानान राजकीय दुरुद्देशा खातीर वा क्रिस्तावांक दगदूंच्या इराद्यान श्रीरंगपट्टणाक बंदडेक व्हेल्ले. थंयसर लगभग 15 वर्सां आमच्या क्रिस्तांव लोकांनी भोगिल्ले कश्ट चिंतूंक वा उतरांनी वर्णूंक असाध्य. बंदेडेंत आसच्या आमच्या पुर्वजांक 15 वर्सां टिप्पून दिल्ली इजा आनी कश्ट दगदोवनी सोसूंक तांकां कशें साध्य जालें? हे सर्व कश्ट दगदोवनी सोसूंक तांकां कोणें सकत दिली? निराशेन मायगांवांक फाटीं येवची आशा सांडिल्ल्या तांच्या जिवितांत बरवशाचे किर्ण कशें उदेले? ह्या सर्व सवालांक जापी आटापोनचो प्रेरणात्मक नाटक सांजुचे वास कोंकणी अकादेमी तुमचे मुखार सादर करता. बरवशाची निशाणी, बंदडेंतल्या लोकांच्या बरवशाची काणी. सांताक्रुजाचे कुरवेन निव्हार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. अय्यो कसली खर अंदाय. निवार आमकां आमचे देवा, आमच्या दुस्मानांतली दुस्मानांतली देव राखता वा ना म्हणलें म्हाका कळीत ना. पूण तांच्या हातांत आमी उस्वास सोडचो ते खंडीत. अळे हिलारी, तूं म्हाका सांग, आमी कितले तेर्स भेटयल्ले जायत, कितले फावटी ह्या कुर्साक मान केल्लो जायत, तर आमच्या भुरग्यापणांतावन आमी आदारलेलें देवाचपण वाऱ्यार गेल्लें गी म्हणलें म्हाका भोगता. सारकें सांगलें तुवें म्हणना. ही बंदड आमकां मासांतरी गेल्ल्या कांट्या बरी दसून आसा. आमच्या कश्टा दगदोन्या आनी आटे विट्यांनी देवान आमचो हात सोडिल्ल्या बरी दिसता. मरण आमच्या दोळ्या मुखारच आसा म्हणलें म्हाका भोगता. पूण आमची आतांची परिस्थिती चिंतना देव आसा गी म्हणलें सवाल म्हज्या मतींत उदेता. रावय, तुमकां मागण्या विशांत आनी कुर्साच्या मिस्तरा विशांत कितें घडीत आसा? निवार आमकां आमचे देवा, हे मागणे तुम्ही सदां न्ही तूं सारतात. तुमचो तो निवारचो देव खंय आसा? हे मागणे आयकतना म्हाका रडचें वा हसचें ते समजना. आळे रे हिलारी, सोजेर तुका मारतात गी ना म्हणलें म्हाका कळीत ना. पूण म्हज्या हातान तुवें मार खावचें खंडीत. तुका मायच्या बावरताच्या मिस्तेराचो उगडास ना? सुमार 60 वर्सां आदीं. कितें आबा आल्तर सबयताय? पाद्र्यापणी येतात गी? ना पुता, आज सप्टेंबराची 14 तारीख. आज कुर्साच्या जैताचें फेस्त. त्या देखून कुर्साचें आराधन करया म्हणून तयाराय करता. आबा, म्हज्या जिवांत कितें कितें जाता. म्हजो घोव गेल्लो आनी की दिसना. पावस येवचें बरी दिसता. गोटेरांत लिपता खंय गेलो हो तांडलो गरजेच्या वेळार पावस
पावस मात्यार मांडिलो सगळ्या अंतळा राखून राखून थकून गेली तांडोल्याची वाटण होडी बोडण दर्यांत गेला उदकाचेर सैत झळकीन खंय गेलो हो तांडलो गरजेच्या वेळार पावस मात्यार मांडिलो सगळ्या अंतळार आकाशंतोले सुकणी सावसा गोटेरांत लिपतात आकाशंतोले सुकणी सावसा गोटेरांत लिपतात खंय गेलो हो तांडलो गरजेच्या वेळार पावस मात्यार मांडिलो सगळ्या अंतळार खंय गेलो हो तांडलो गरजेच्या वेळार पावस मात्यार मांडिलो सगळ्या अंतळार ओ हो 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 अबा या बा या बा सायना बा दुखता बा हे मुझा जेजू हे मुझा जेजू त्या कुर्साच्या सावळेंत जल्मल्ली सायबा ही आमची माय. म्हाका वांचचे म्हळ्यार क्रिस्त आनी मोरचे म्हळ्यार फायदो म्हळ्यार सा पावलच्या उतरा परी ती जियेल्यारी मेल्यारी ह्या कुर्साच्या सावळेंतच म्हणून आम्हा सर्वांक एक धैर्य दिवन आसा. हे! कितनी बार बोला है कि कोई आवाज नहीं आनी चाहिए. लातों के भूत बातों से नहीं मानते. नाका साहिबा मार नाका नाका साहिबा. मारो रे उनको. उठा पुता वेग्गी उठा. हांवें स्वप्नांत जैतवंत कुर्साचें दर्शन देखलें. देवान आमचें मागणें आयकलां. आमचे कश्ट ताका समजल्यात. देव आसा पुता, देव आसा. आमकां सुटका खंडीत मेळटली तो भरवसो म्हाका आसा. सांता कुर्साचे कुरवेन निव्हार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. ऐका बरी खबर. टिप्पूकू इंग्लीश घरांनी सल्विलांकय बावड्यान ताच्या सुपुताक आडव दवरिलांकय आनी आमकां बंदडेंतली सुटका खंडीत मेळ्ळे बरीस. देवाक जावं अर्ग आनी ओगलाप. आदि